the process followed by the ward supervisor. The moment anything is allocated, it is the duty of the ward supervisor to coordinate with the corporators. Now see, you are not taking a call. See, No, not taking. I'll give a simple example. When Prime Minister Modi was Gujarat CM, this was in 2014, 2012, Congress was still in power. There was a remark made against him. So what did he say? You have not insulted me. You have insulted 30 crore Gujarati. So I'm again bringing this issue. When you don't lift my phone or Jax or Libretas, you are not insulting us. Who are you insulting? You are insulting the voters of those wards and the voters of Panjim, who are taxpayers, and with their taxes we are running the corporation. So we don't have any ego. But we will not tolerate insult of our voters and the Panjim people in general. तुमच्या वॉर्डामध्ये प्री मॉन्सून कामं जावपून नाही तिघांच्या वॉर्डात Pre monsoonचे पळय ड्रेनीचे काम that has happened. See, where credit to be given will give. And drain work has to be done. I'll explain. See, drain it is continuous. All the wards are mixed up. So half road माझे वॉर्डात पडता, half road suppose बेंटोचे वॉर्डात 6 पडता, half करंजेचे वॉर्डात 8 पडता. If you do not do the drain, सगळे 3 त्रासान पडतात. तुम्ही आता जे प्रॉब्लेम सांगले वॉर्डाचे तुम्ही म्हाका सांगात ते आता तुम्ही म्हणजे ट्री कटिंग केला ते तशेंच पडना तुम्ही कितें तांकां लेटर बी करूं ना काय फक्त बेश्टे बोलांनी सांग सगळे लेटर हांवें जाल्यार केलां देखता कोणाक केल्ले लेटर कमिशनर न्हू कमिशनर लेटर म्हणजे पहिले आम्ही पयले आमी ओवरऑल आमचे वर्किंग असले तो आम्ही टेन ट्राय लेटर केले इज द लास्ट. तो आमच्या पयल्याक तुमचा प्रोसिजर दिवन कोणें सांगला तुझ्या आता ड्राय आणि वेट वेस्ट लिफ्टिंग वयता थिंगासोर सगळ्यांनी कॉर्डिनेशन करून काम करता कित्याक तुज्या हातीन पडलो तूं ते हेल्थ एक्सिडेंट जावंक जाता ते कॉपरेशन आहा आमच्या बरोबर ड्रेनार कित्याक एकट्याक लागल्यार दुसऱ्याकूय लागतले दुसऱ्या वॉर्डाक तेजेरूय कॉपरेशन आहा तेच वाडटा पूण ही ट्री ट्रिमिंग ते ती गोश्ट आहा तेका आमकां कांयच कॉर्पोरेशन मेळोना त्या विशयाचेर आमी लेटरान घातल्या भितर आनी पयलीं आमी ओरली उलयल्या फोनार ट्राय केले कित्याक आमी कॉर्पोरेशन आहा तेन्ना हे एडमिनिस्ट्रेटीव इशू मेळोन काम करपाचें न्हू तर आमी ते ट्राय केले आतां 70 दीस जावन तरी कोणी आमकां मेळना म्हणजे आमकां आतां वोटरांकूय समजोंक जाय न्हू कित्याक जायना आमच्या बऱ्या कपासिटात ना कित्याक आमी फोकलिफ्ट हाडटले आनी खंय साकून हे खंय साकून हाडटले कॉर्पोरेशनाच्या बरें आहा ते मिशिनरी सगळ्यांक वापरूंक जाय एक तेंच्यात कित्याक वापरयता तुम्ही आता स्मार्ट सिटीची जी कामं जाल्या तुमच्या वार्डान म्हणटा तशें काही अंडरवर्ड पणजी जाला तर तुमच्या तेज्यार तुमी सॅटिस्फाय आसा कोण सॅटिस्फाय आमचे एमएलए नं सांगलं आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. इफ एमएलए इज ओनली सेड व्हॉट इज रिमेनिंग फॉर मी तुम्ही टू से. कोणाक ब्लेम करता सॅटिस्फाय नाही म्हणता पण कोणाक तुम्ही एका ब्लेम करता स्मार्ट सरकाराक सिटी सरकार स्मार्ट सिटी कोण आसलो आमी आसले हू वॉज इन द बॉडी ऑफ स्मार्ट सिटी मेयर वॉज दे एमएलए इज दे चीफ सेक्रेटरी एंड अदर ब्युरोक्रेट्स वी थ्री वर नॉट देयर anyway we have come now but none of the corporators were involved in smart city. I'll tell you even you ask the ruling people also when smart city works were executed none of them they were all kept in the dark. So you know I don't blame CCP for this smart city mess because CCP even though the mayor the seat on the smart city I don't think he also was consulted. MLA okay being MLA and being minister he has his powers. ब्लेम कोणाक करता तुम्ही आता म्हणटा काम सॅटिस्फाय ना म्हणटा पण ब्लेम कोणाक करता काम कित्याक लागून It is the fault of the state government and everyone who is involved in the smart city body. फाल्यां फोन केल्यार अरे आयज आनी खंय धाडला ते ना म्हणनात पण दिस इज सी यू हॅव टू रीड नो समझ में वाले को इशारा काफी है. सो तुमकां इतले कित्याक इग्नोर करता कशें दिसता Why you think you are why you think we are in the opposition obviously. हॅरेसमेंट harassment? Harassment only. So you want this ask for MLA also something you I inform? have even informed the OST of MLA to speak to the CCP team. That is Shivani. I even spoke to her. So she, but now let's see what happens. माय मेन एम इज हांव एडमिनिस्ट्रेशनाक वचचें गेला आमी एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगला आमी आतां आयकना म्हूण आमकां वोटर्साक एक्सप्लेनेशन बी दिवंक पडटा सगल्यांक मेळोन दिवच्याक आमी आतां हें फुडें केलां की मिडिया तुमी फुडें ते पळयतले आनी तांकांय कळटलें तर आमच्या बरें जायना जाल्यार तांकां तरी कितें दुसरे उपाय आहा जाल्यार तेंच्याय पाटी बरें वचोन विचारूंक दी कित्याक आमची झाडां ट्रीम जावना आतां एमएलए कित्याक आतां सीसीपी हो मायनर इशू म्हणजे एमएलए इनवॉल्व कित्याक जावंक ना एमएलएकूय कळोंक दी जाता तुमचे प्रेस मिडियम सगळ्यांक पावतलें ताका पूण ताका कित्याक पावोंक जाय आमकां एडमिनिस्ट्रेशनाचें काम मरे So what is your next step now? Also, if there are
Now we hope after listening to this they will do the work. Otherwise they might not get 1200 or 2000 votes. This will be very upset with them, we hope. ते झाडां कातरून उडयल्या ती पासून रावना कितले म्हयन्याच्या म्हयन्या ती पडलेली आहा ती काडीत जाल्यार ते काड म्हणत जाल्यार ते म्हणटा आयज काडटा फाल्यां काडटा काडना म्हणना कोत्ता म्हणटा पूण ते करीच ना आनी ते म्हाका बोर्ड सुपरवायझर अलॉट केलेलो आहा तो ताका म्हाका दिसता इन्स्टॉल केलेलें आहा कितें तें म्हाजें आयकोन पासून घेयना इफ आय कॉल कोत्ता कोत्ता म्हणटा बट शी इज नॉट कमींग तें हेका धाडटा ते झाडू मारता तांकां धाडटा आनी ती मातशें रावता तांकां पोत्तें मारता वे वी हॅव टू गो आय मेट डेप्युटी मेयर कमिशनर मेयराकूय हिंगा थिंगा थिंगा आमकां धाडटा काय आमचें करीच ना When they went to voters, they went asking for triple engine, double engine. आता इंजिनूच फेल जालो. Center, state आणि local municipalities control same. So why are they not coordinated? Simple. सरकार तुमचो. You just have to pick up the phone and tell the sewerage person, अरे बाबा अशें CCP, sewerage and they should coordinate. So they have the power. Why are you not using the power for the good of the public?